परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार. सीएम नंबर क्रंचिंग बी आमी करत रावया, पण म्हाका एक गजाल सांगात, आज उबे रावले आनीक डायरेक्ट पयलीं दिसलें की कोंकणींतल्यान तुमी सुरवात करतले, हिंदीन सुरवात केली, मागीर दिसलें की इंग्लिशीचेर शिफ्ट जातले. कारण आमी दर वर्सा आयकलां एक वर्स चाणक्य कोट केल्लो, एक वर्स वर्ल्ड फिलॉसॉफर्स कोट केल्ले, ते इंग्लिशीन आशिल्ले. पूण हिंदीन सुरवात करतकीर अटल बिहारी वाजपेयी वयल्यान तुमी कोंकणीचेर शिफ्ट जावन अर्थसंकल्प मांडटले. कितें केलें, कित्याक लागून केलें की अर्थसंकल्प विशय? नाही ताजो त्रास म्हाका भरपूर जालो. कारण एक म्हणजे कोंकणी टायपिस्ट मेळना, एका विशिश्ट म्हणजे स्टाफांतलो एकटोय कोंकणी टायपिस्ट नासल्यामुळे ती आमची ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाची आनी हाजी तांकां रातची 2-2 पर्यंत बसचें पडलें. म्हाकाय डायरेक्ट कोंकणी डिक्टेशन करपाक सुरवातीक त्रास जातालो. हांव इंग्लिशीन विचार म्हणजे बरोवपाची संवय इंग्लिशीन आशिल्ली, त्यामुळे एक अडचण जाली. पण हांवें म्हणलें खंय तरी चूक जाताले जावं थोड्यो चुको जाल्या भितर थोड्यो चुको, पण त्यो चुको जाल्यो सुद्दां मेजर चुको काय ना, पण ज्यो चुको जाल्यो त्यो चुको फुडल्या वर्सा करेक्ट जातल्यो. केन्ना तरी कोणें तरी कोंकणीन सुरवात करूंक जाय न्ही, म्हणून हांवें सुरवात केली. फुडल्या वर्सा इट वील बी मच इजियर. म्हाका दिसता गोंयचो अर्थसंकल्प कोंकणीन आसूं जाय, कर्नाटकाचो कन्नड भाशेन आसा, महाराष्ट्राचो मराठीन आसता, आमचो कित्याक कोंकणीन वचचें न्ही. आनी तुमी टॅक्स प्रपोजल्स जेन्ना आयली तेन्ना तुमी इंग्लिशीचेर शिफ्ट जाले आनी मागीर स्पीड भरपूर वाडली. टॅक्स प्रपोजल्साची स्पीड वाडटा पळय तेन्ना लोक रावतात कसलो टॅक्स पडटलो काय, थंय सामकी चीफ मिनिस्टराची स्पीड 100 क्रॉस जाले. ना 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 ते कित्याक कोंकणीच्या स्पिडीमुळे हांव मातशी गाडी आडावन धरली, ब्रेक मारलेली अशें जाल्ली. ती इंग्लीश येना फुडें हांव इंग्लीश असो म्हणजे पळोवन जावं करून वाचूंक शकता, त्यामुळे ती मातशी स्पीड वाडलेल्या भशेन चड दिसली. तसो काय हे नाशिल्लो, कारण चड वेळ उलोवन 1.5-2 वरां उलोवन पोटान वन ऑफ द लॉंगेस्ट बजेट प्रेझेंटेशन्स ना गेल्या 5 वर्सां आशिल्ले. सीएम जेन्ना तुमी फाटल्या टर्माक 2002 टर्म सुरू केल्लें, देन यू वेर द वन्स हू इनिशिएटेड एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, गव्हर्मेंट फॉर्म केलो. आनी तुमची तेन्ना पॉलिसी आशिल्ली की गव्हर्मेंट डावनसायज जावपाक जाय, थोडी रिटायरमेंट रेजी हे ते गजाली करून. आज तुमचो कमर्शियल टॅक्स जो आसा ऑलमोस्ट 2300-400 कोटीचो, 23% दाखयता सॅलरी, वेज, पेन्शन बील ऑफ 10,000, म्हणजे जवळ जवळ 2300 कोटी सॅलरी, पेन्शन, वेज बील. इट इज 23% ऑफ युअर बजेट सायज. म्हणजे जवळ जवळ एंट्री, वॅट टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, CST हे सगळे जमयतात आनी तुमी ते सॅलरी बिलां घालतात म्हयन्या 200 कोटी. तुमचे डावनसायझींग करपाची वेळ आयल्या ह्या इकॉनॉमीक क्रायसिसांत अशें दिसना गव्हर्मेंट? दोन गजाली आहा. पयली म्हणजे इकॉनॉमीक क्रायसीस ना, इकॉनॉमीक अडचण आनी क्रायसीस हाचे भितर फरक आसा. आय डू नॉट एग्री विथ द वर्ड क्रायसीस. आय एग्री विथ देर इज डेफिनेटली अल्टरनेट बिझनेस ना न्ही तुमकां तितलो रेव्हेन्यू हें करपाचो सद्या दुसरो हें ना आसा. प्रश्न तो ना. प्रश्न गोंयचो आयज जाल्लो आसा पळय तो म्हणजे सायजीचोय प्रश्न ना, ब्युरोक्रेसीच्या गुणाकार, एफिशियन्सीचो जो गुणाकार आहा पळय ताजो प्रश्न. आंकडो वाडलो की गुणाकारय वाडटा आनी कन्फ्युजनय वाडटा. जाणा खबर आहा, पण ते कशें करपाचें? काडपाचें आनी बेडच उडोवपाचें? नवे घेवचे परस तुमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट म्हणून केल्ले, हांगच्या डिपार्टमेंटाचे काडले थंय घाले एडिशनल. पयलीं पळयत ना. पयली गजाल गेल्या वर्सभराचो आयजूच येदो व्हडलो दाट क्वेश्चन आहा तो काड आनी पळय, तुका लक्षांत येतलें की पूर्ण वर्सान जितले एडवर्टायजी आमी रिलीज केल्या पळय ताजे अजून एम्प्लॉयमेंट सुद्दां सुरू जावंक ना. हाजो अर्थ आमच्या काळान जवळ जवळ 1200-1400 ऑलरेडी रिटायर्ड जाले. तूं कितें म्हणटा तें म्हाका कळटा, पण त्या बरोबर दुसरी गजाल लक्षांत दवर की रिटायरमेंट सुद्दां हें योग्य जाग्यार किंवा रिट्रेंचमेंट किंवा रिमुवल हें योग्य जाग्यार जावचें पडटा. ते चुकीच्या जाग्यार जालें तर आयज परिस्थिती कशी आसा जाणा ह्या सरकारान, मागीर फाटल्या सरकाराच्यो करण्यो त्यो. चुकीच्या जाग्यार भरपूर मनीस आहा आनी योग्य जाग्यार एकूय मनीस ना. मदीं एक फायनान्स डिपार्टमेंटान 2005 राणेचें गव्हर्मेंट आसतना म्हाका लक्षांत आसा फायनान्स डिपार्टमेंटान कांय गायडलायन्स काडिल्ली. सरकारान जर हाजे फुडें नोकर भरती करपाची केली की शक्यतो A-B क्लास हातूंत करची, C-D क्लासांक हातूंत भरले जाल्यार. राणेच्या पुतान सगळे हाडून हे पेशंट एटेंडंट हाडून भरल्या, इतले भरल्या की ते आतां आमी हॉस्पिटलां 2-2 चालू केली तरी आमी एकूय नोकर घेवन ना. नर्शी जाय आसल्यो त्यो घेवन नासल्यो. ते पेशंट एटेंडंट इतले भरलेले की तांकां आतां एक एक करून आमी शिफ्ट करीत आहा सगळे कडेन. तुवें पळयलां आसतलें.
डाउनसायझिंगाचो मुद्दो हा इज डाउनसायझिंग पॉसिबल ऑर देर आर पॉलिटिकल कंपल्शन्स ते करप शक्य ना? डाउनसायझींग हांव करतलो. तूं पयलीं एक गजाल लक्षांत दवर, गेल्या वर्सभर हांवें कितें केलां हाजे पयलीं ज्ञान घे, मागीर तुका लक्षांत येतलें की सादी गोश्ट सांगता. क्लास शेवटी ह्यो गजाली कोण करतलो? अधिकारी करतलो न्ही. हांव प्रत्यक्ष म्हणजे हांव फक्त डायरेक्शन दितलो. अधिकारी करतलो. त्या क्लास 1 अधिकाऱ्यांची स्थिती कितें आशिल्ली? एकट्या कडेन 3-3, 4-4, 5-5 हे आशिल्ले. पूर्ण गेल्या वर्सभर एकूय डेप्युटी कलेक्टर आमी घेवन ना डायरेक्ट रिक्रुटमेंट, एकूय मामलेदार घेवन ना, एकूय घेवन ना, कारण त्या GPSCन सगळ्यो भानगडी चालू आशिल्ल्यो. ताणें घेवपाचो प्रयत्न केलो की कंप्लेनी येताल्यो करप्शनाच्यो, आनी करप्शनाच्यो कंप्लेनी आयल्यो की ती सगळी प्रक्रिया रद्द करची पडटाली आमकां. म्हणजे तुका जाय जाल्यार हांव दाखयता, केशी चालू आहा. आतां आमी ह्या हातूंच्यान सारकी ट्रान्सपरंट प्रोसेस करून तांकां घेवपाक लायल्या. उदाहरण पुलिशीचे लोक बोवाळ मारता. खंय गरज आहा? आमकां पुलिशीन गरज आशिल्ले. 698 हांवें हेड कॉन्स्टेबल केले. कॉन्स्टेबलाचे मदले आसून ती बातमी वाचली आसतली. 668 668 हेड कॉन्स्टेबलाचे पोस्ट वेकंट आशिल्ले हाजो अर्थ. तातले एक समजा 40-60-70 हांवें केले आसतले अशें धरया. वयले सगळे पोस्ट वेकंट आशिल्ले न्हय. आतां ते करना फुडें सकयल कॉन्स्टेबलीन 668 पोस्ट खाली जाले. म्हणजे भरती पुलिशीची गेल्या 5 वर्सांत कितली जाल्या ती काड आनी पळय. 300 काय 400 कितें तरी जाले फक्त मुद्दम काडून. मदीं तुमी ते त्यामुळे राव हो मुद्दम त्यामुळे पुलिशीन आयज प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर मॅनपावर अत्यंत कमी आसा. म्हणजे जाय 100 जाल्यार आसा 80. पणजे सारक्या जाग्यार 105 कितें तरी हे आसा, प्रत्यक्षान 70 पोस्टेड आहा. आनीक मनीसूच ना, मॅनपावर अवेलेबल ना आमकां. ट्रॅफीक प्रचंड वाडला. ट्रॅफीक सेल पयलींचे आनी आयजचें जबरदस्त फरक पडला. हांव एक गजाल लक्षांत दवर, ब्युरोक्रसी डावन सायज करूंक जाय, पण योग्य जाग्यार ब्युरोक्रसी हाडची पडटली, नाजाल्यार तुजी कामाय जावची ना. मदीं तुमी ते जे फ्रॉडुलंट डॉक्युमेंट्स दिवन बी सरकारी हातूंक आयले तांकां CRS म्हणून मदीं एक विचार काडलो आनी मागीर तो कॅबिनेटाक येतकीर VRS कसो जालो. भितरल्यान रेजिस्टन्स येता ह्या गजाली करपाक, एक्शन घेवपाक, एक प्रॉब्लेम जर कसले कोणें सांगला हांव जेन्ना टफ जावपाक प्रश्न प्रॉब्लेम कितें आहा तुमकां परत हांव सांगता, तुमकां लक्षांत येना. आय हॅव टू फंक्शन थ्रू द सेम ब्युरोक्रसी which has become which was part of all these scams. तुमकां हो मुद्दो लक्षांत येना. हांव शेवटी काम लोकांनी तांकां आनी गव्हर्मेंटान तांकां कितले ना 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 म्हजे कडेन तूं किंवा हो येवन थंय काम करूंक शकचो ना. ज्या ब्युरोक्रसींच्यानूच काही बरे लोक काडून तांच्या मार्फत त्यो बडयो मारच्यो पडटा. ती प्रक्रिया चालू जाल्ली आसा. तुका आतां इंडस्ट्री तांच्या नांवान कंप्लेन करतात, तुमी सगळें करतात आनी इंडस्ट्रीक तर तो भयंकर ताप जाला. हे अशें जी भरिल्लें आसा कोण कोण ताका म्हणजे आयुश्यभर ती लायबिलिटी सरकारान आनी लोकांनी कशें काडपाची ती म्हाका सांग. एका मिनटाचो कशी काडपाची कितलो टायम लागतलो ही सगळी प्रक्रिया आनी कायद्यान सगळें केलें जाल्यार? नाही आतां पयलीं म्हणजे तुमी सांगता अशी परिस्थिती ना. ऑलरेडी देर इज एन एटिट्यूड चेंज. स्लोली बट शुअरली देर इज एन परसेप्शन बदलूंक लागला. सरकारी नोकराची हांव पयर सरप्रायज विजीट दिली, सगळ्या जाग्यार आशिल्ले. सो कमीत कमी काम कितलें करता तें हांव अजून नकळो, पण जाग्यार तरी सगळे आशिल्ले. पयलीं नासतालेच त्या जाग्यार. सो देर इज एन फियर. स्लोली काम करपाची एटिट्यूड येवपाक लागला. एक आनीक वर्सभर म्हाका दिसता एक भरपूर फरक पडटलो. दुसरो जो मुद्दो ह्या बजेटांतलो आसा जाचेर वाद जावपाक शकता आनी घडये सुरूय जाला आसतलो तो म्हणजे फिशींग बॅनाचो. दर वर्साक येवन सांगताले की फिशींग बॅन कमी करात आनी तुमी सरळ ते 75 दिसांचेर व्हरतात. रेजिस्टन्स येतलो तुमची पार्टी भितरल्यानूय येतलो. येवं मरे कित्याक लागून करतात आनी कसो हँडल करतले येतोच पळोवया मरे. काही गजाली आयल्यो आंगार की घेवपाचे आसता. तुम्ही शिंगार घेतले काय सांबाळून घेतले? हांव शिंगार घेतला. 75 60 दीस बी जातलो. नाही आयज हांव तुका कांयच सांगिना. फक्त म्हजे इतलोच हेतू आहा की नुस्त्याची म्हजो टार्गेट कितें हातून एक्सपोर्ट फिश एक्सपोर्ट जाता, एक्सपोर्टूय वाडटलो तातूंत. नाही एक्सपोर्टाक पावलें ना. एक्सपोर्टाक लागला. नुस्तें जर कमी बॅन आसलो जाल्यार नुस्तें नश्ट जाता. सो आय एम ट्रायंग टू इनक्रीज द बॅन. हांव म्हजो इनक्रीज करपाचें प्रिंसिपल कशेंच सोडपाचो ना. तांकां जाय तशे दीस थोडेशे हेवटेन तेवटेन फुडें फाटीं करपाक हांवें सांगूच ना न्ही तातूंत अमक्याच दिसा करतलो म्हणून. आय हॅव नॉट सेड दॅट आय एम डुईंग इट. सी इट वील बी डन ऑन सायंटिफीक बेजीस विथ सम एकोमोडेशन. ताज्या खातीर हांवें पयशाची हे केले अरेंजमेंट. तांकां फायनान्शियल नुकसान जाता मरे ठीक आहा हांव घेता ती जावका, बट लेट द फीश ब्रीड. आय थिंक द कॉन्सेप्ट इज गूड.
This is Let one- us push it forward. This is one provision in your budget which might demand rollback. रोल बॅकचे डेफिनेशन म्हाका सांग. कोणाक एकोमोडेशन करप म्हणजे रोल बॅक न्हय. रोल बॅक म्हणजे तुवें जे डिक्लेअर केला पळय प्रिंसिपल तें फाटीं घेवप. बरोबर. तें हांव फाटीं घेवचो ना. नो वे. प्रिंसिपली हांव फाटीं घेवचो ना. दीस एडजस्ट करपाक, फाटीं फुडें करपाक, टायम पिरियड हे करपाक म्हजी कांय हरकत ना. एक पॉलिसी म्हणून तुमकां ताजी जाण आसा म्हणून विचारता अर्थवेवस्थेक. कांय इकॉनॉमिस्ट म्हणटात की सरकार जेन्ना समाजाक डायरेक्ट पयसो घालता स्टिम्युलस फॉर्माक कित्याकय आतां तुमी जशे स्किमीचेर घालता सोशल स्किमीचेर हाजेर पण इकॉनॉमीक एक्टिविटी अशी जनरेट करपाक न्ही. कामधेनूक दिले जाल्यार ती वेगळी गोश्ट. तो कितें तरी इकॉनॉमीक एक्टिविटी जनरेट करता. अशें डायरेक्ट जेन्ना कोणाच्या बॉल्साक स्किमी घरांनी व्हरून पयशे घालता त्या स्टिम्युलस इफेक्टाचो एक normally एकदां बरी न्हय. नेगेटीव इफेक्ट येता एक-एकदां आनी खूब कालांतरान येवंक ताजो शकता. इन्फ्लेशनाक हातभार लागता आनी पे ऑफ पिरियड येता जसो इंडियेचो आज आयला. 2008 स्टिम्युलस पंप केलें आनी आज डेफिसीट वाडोवन बसले आनी आज सगळो हे दोन जालें. चुकीच्या सरकारांचे कंपेर करता. न्ही पूण ना सांगता. गोंयकार वयल्यान चड श्रीमंत हांगा पर कॅपिटा इनकम 1,92,000 नॅशनल तरी 64,000. हांगा तो कन्सेप्ट चड लागू पडूं शकना डायरेक्ट पयसो तेच घालता. सांगता स्टिम्युलसाचो एंटी इफेक्ट पहिली म्हणजे तू दोन सरकारांच्या मदीं चुकीचे कंपॅरिझन करता. केंद्र कन्सेप्ट वायज राव रे कन्सेप्ट वायज हांवूय म्हाकाय कळटा न्ही आर्थीक इकॉनॉमीन पयशे फुकट कोणाक दिवचे न्ही हो कॉन्सेप्ट म्हाकाय कळटा. पण तातूंत भितर सगळ्यांत बारीक पयली म्हणजे बजेट म्हणून किंवा आर्थीक अर्थवेवस्था म्हणून राज्याची अर्थवेवस्था आनी केंद्राच्या अर्थवेवस्थेन जमीन अस्मानाचो फरक आसा. राज्याची म्हाका नोटी छापपाचो अधिकार ना. तांकां ते नोटी छापतात बसून थंय. ते आपले स्वताच ठरयता कितले हे करपाचे ते. लक्षात आयलें केंद्राचे. आमी GDPक जर तूं हे आयलो आमचो गॅप जाल्यार आमी बँका कडच्यान लोन घेवन करता. केंद्र सरकार नोटी छापता थंय. म्हणजे कळपाक सोंप्या शब्दान सांगपाक इन शॉर्ट म्हणजे दे क्रिएट मनी बाय वेरियस मेथड्स. वी कांट क्रिएट दॅट. आमचे कडेन पयशे नासले जाल्यार आमी दिवंकूच शकना तुका. म्हणजे हांवें लाडल्यो लक्ष्मी व्हडल्यो करपाच्यो ठरल्यो आनी तुजे फाल्यां जर तूं आयलो म्हजे कडेन पयशे ना जाल्यार हांव तुका दिवपाक शकना. दॅट इज वन. सो दॅट इज अ मेजर डिफरन्स बिटवीन मी एंड सेंट्रल गव्हर्मेंट. सेकंड जे डिफरन्स म्हज्या आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हातून आसा ते हांव जे पयशे दिता पळय ते प्रत्येक म्हज्या पयशाचें हें काड आनी पळय खंय एंड युजर कोण आहा तो पळय. तुका अशें लक्षांत येतलें की खंयच हांवें डोल दिवंक ना. जाणट्यांक पयशे दिल्ले सुद्दां आनी दिवंक नासले जाल्यार जाणटो हो इकॉनॉमीक हे दिणारो कितें म्हणटा तो इनपूट दिणारो हे न्हय सोर्स न्हय. सेगमेंट न्हय. विधवा बायल ही जनरली मोठ्या प्रमाणाचेर इकॉनॉमीक इनपूट दिणारी सोर्स न्हय. एक्सेप्शन आसात ना 10% भितरल्यो एक्सेप्शनूय आसतल्यो पण त्यो 10% एक्सेप्शन आसत जाल्यार तांकां ती बेनिफीट मेळचो ना. कारण तातूंत म्हणजे नोकरी काम धंदो शिकलेली बी अशी न्हय ती. जी शिकलेली आहा ती बेनिफीट घेना ती नोकरी करता ऑलरेडी. सो ती जी पळय बेनिफीट मेळटा ती सोशल हाका सरकाराच्या इकॉनॉमीन भाग दिणारी न्हय. तिसरो भितरलो सॅक्टर आहा तो अपंग आसा तोय भितर आमकां पॉझिटीव कांय दिना. जालें. लाडली लक्ष्मी येवजण आहा पळय ते पयशे जे हांव दिता पळय ते पयशे ताज्या मुळे कोण काम करचो ना बी अशें जावंकूच शकना. ते बेजिकली एका चलयेक ताजे म्हणजे चलयेक आर्थीक हें आसूंक शकता सुस्थितीन हें कॉन्फिडन्स फॅमिलीक दिवन चलयांचे जल्म हो चल्यां बरोबर जावचो इक्वल ह्या कल्पनेंतली ही आसा स्कीम ती.